मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आयलो परत गोंयांत दिल्लीच्यान हाडलो स्ट्रेचराचेर घालून अँब्युलन्सांतल्यान परिस्थिती पयली परस जाल्या नाजूक। ओल्ड गोवा 24 वर्साचे चलयेचेर बलात्कार करून खून करपी खुन्याक धरलो ओल्ड गोवा पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजीचो केलो वापर। गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष ट्रॉजन डिमेलोन दिलो पक्षाचो राजीनामो। पक्षान चल्ल्या पॅकेजीची डिलां ट्रॉजनाचो आरोप। हर्ष कामतीचे पहिले फोटो प्रदर्शन जाले सुरू पणजे कला अकादमीत। भारत आणि युरोपातले फोटो पळोवन रसीक जाले खुश। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी आणि आता खबरो पळोवया विस्तारान। दिल्लीच्या एम्सांतल्यान उपचार घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सुमार म्हयन्याभरान मायभुंयेंत परतलो, पूण हे फावट तेची भलायकी चडूच इबाडल्या। एअर अँब्युलन्सींतल्यान तो गोंयांत पावलो जाल्यार विमानतळा वयल्यानूय ताका अँब्युलन्सींतल्यानूच स्ट्रेचराचेर न्हिदून हाडचो पडलो। आपली खाती हेर मंत्र्यांक वांटपा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भाजपा आनी हेर युती पक्षांचे फुडाऱ्यां वांगडा शुक्रारा सकाळ सावन सांज मेरेन बसका घेतल्यो। ताचे उपरांत शेनवारा सावन ताची भलायकी इबाडपाक लागली। दिल्लीच्या कांय राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनी दिल्ले खबरे प्रमाण आयतारा सकाळीं ताका ICUंत व्हरचें पडलें, पूण मागीर मात ताका गोंयां व्हरपाक दोतोरांनी परवानगी दिली। आयतारा दनपारा पर्रीकाराक एम्सांतल्यान डिस्चार्ज मेळटकीर स्ट्रेचराचेर घालूनच भायर काडलो। ते उपरांत एअर अँब्युलन्सींतल्यान ताका दाबोळेच्या INS हंसा विमानतळार हाडलो। थंय सावन परत अँब्युलन्सींतल्यानच ताळगांवां घरा कडेन। कसलीय एमर्जन्सी जाली जाल्यार उपचार करपाची सगळी तयारी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या दोतोरांनी ताच्या घरा कडेन करून दवरल्या। अमेरिकेत 3 महिने उपचार घेवन गोंयां आयिल्ल्या पर्रीकाराक चवथी कडेन अस्कीत परत कांदोळेच्या खाजगी हॉस्पिटलांत घालचो पडिल्लो। थंय सावन 15 सप्टेंबराक ताका दिल्लीच्या हॉस्पिटलांत घालो। आपूण मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवपाची इत्सा तेन्ना ताणें उक्तायल्ली। ताका लागून दिल्ली सावन भाजपाचे 3 निरीक्षक येवन गोंयचे भाजप फुडारी आनी घटक पक्षाच्या फुडाऱ्यांक येवन मेळ्ळे, पूण उपरांत पर्रीकारान देंवचो न्हय अशें थारलें। मागीर पर्रीकारान दुयेंत आशिल्ल्या फ्रांसीस डिसोजा आनी पांडुरंग मडकयकाराक मंत्री म्हणून निखळायलो आनी त्या जाग्यार निलेश काब्राल आनी मिलिंद नायकाक मंत्री केले। फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत पर्रीकार दुयेंत पडिल्लो तेन्ना सावन गोंयचें राजकारण डळमळपाक लागलां। आतांय पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हणून उरना जाल्यार युती तिगून उरतली काय कितें हो दुबाव आसा। खबराकार हिरू महाले, व्हिडिओ खबराकार यशवंत परब, श्याम च्यारी आनी विराज कामत हांचे बराबर दाबोळी आनी ताळगांवच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता। फोंडे तालुक्यांतल्या केरी गांवच्या सातेरीच्या देवळांत एक नवोच वाद उप्रासला। गांवचे एके बायलेन आपणे देवीक दिल्ले भांगार तिच्या आंगार घालनात म्हूण बोवाळ घातला। आपले भांगार सुरक्षीत आसा काय ना म्हूण ती दुबावता। मात देवस्थान समिती म्हणटा सगळ्यांनी देवीक दिल्ले भांगार बँकेच्या लॉकरांनी सुरक्षीत आसा, मात दर एकल्यान दिल्ले प्रत्येक भांगार देवीच्या आंगार घालप शक्य आसना। सवेरा संस्थेची तारा केरकार हो विशय घेवन फोंडे पुलीस आनी मामलेदारा कडेन पावल्या। हो विशय काडपी केरयेची शिल्पा केरकार म्हणटा देवस्थानाचो अध्यक्ष दुलू केरकार जातीचें राजकारण खेळटा। आपूण अमकेच जातीचे म्हणून आपणे देवीक दिल्ले भांगर आंगार घालनात अशें शिल्पा म्हणटा। तुका आमच्या गांवचे आमची देवी हांवें भांगर घातला आनी हांवेनूच लेखी तांकां विचारून सांगचें पडटा, म्हाका दिवचें पडटा। हांवें लेखी बरोवन दिले जाल्यार तेणी सांगलें बायलेक अधिकार ना उलोवपाचो। तेन्ना हांवें ताका विचारलें बायलांक जर उलोवपाक अधिकार ना जाल्यार बायलां भांगर दिता ते तुमी कशें घेता म्हणून। हांवें तांकां विचारलें तोडो जर तुमी घालिना ना भांगर व्हडले येयले ते आमी उणपाला काडटा आनी बँकेन दवरता, ते घालिना जाल्यार देवीच्या गळ्यान हार डुलून त्या भयणीन घातलेलो तो कसो गळ्यान येयलो। सारके कायदो म्हणजे सारको कायदो। न्यू भांगर हाडलेले तुमी भितर दवरता बँकेन जाल्यार न्यू हाडलेलो कोणी तो घालू, अध्यक्षान घालू ना मिनिस्टरान घालू, ते तुमकां भितरूच दवरचें पडटलें बँकेन, भायर घालचें पडचें ना। आनी लोक भांगरां नवीन हाडून दिता ती देवाक घालपा न्ही जाल्यार कित्याक ते बँकेनी दवरूं? हांव हे विचारता।
दिल्ले लोक सगळे आयज सामके पिसावल्या भशेन जाल्ले आसा. आमी कित्याक घातल्या काय म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता उपकारान सगळ्यांचे पांय धरून जाल्यार तेंच्या कडेन मागता की देवाक घरान दवरा देवी हाडा आनी तिका जाय तितले भांगरांनी सजया आनी दवरा. पण देवळांनी भांगर दिवं नाका आनी दुलू केरकार असो फोटींग आसा न्ही तेच्या मर्याद अजिबात दिवं नाका. ते जातकूच आतां डुलू केरकार म्हाका सांगता ना तूं असल्या जातीचे म्हणजे जात काडटा तो आतां बुरशी. फोंडेच्या मामलेदाराक त्या देवळाची सारकी चौकशी करपाची. कितले पयशे तेंचे कडेन लोकांनी दिल्ले आसा, कितले भांगर तांकां दिल्ले आसा, कितें आसा ते रजिस्टर जर जावंक ना आनी भितरल्या भितर जर चोरपाचे धंदे करता सगळ्यांक अरेस्ट करा. मात जातीच्या राजकारणाचो आरोप देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दुलू केरकारान भायर मारला. कारण तो म्हणटा हें देवस्थान सगळ्याच जातीच्या लोकांचें. मात दरेकल्याचें भांगर देवीच्या आंगार घालचें अशें देवस्थान समितीच्या सर्वसाधारण सभेन थारायल्यार आंगार घालपाक आपली कांयच हरकत ना अशें तो म्हणटा. आमचो एक कायदो घटना पयलीं जनरल बॉडीन घेतिल्ली आसा कशी म्हणून ज्यो ज्यो वस्ती देवीच्यो आसा पळय खूब वर्सां पयलींच्यो सुद्दां बारीक चांदीचे येदी सुद्दां वस्त त्या वेगळे वेगळे आमी दवरलेले आसा ते बँकेन. युनियन बँकेन आमचो सेफ्टी लॉकर आसा थंय आमी दवरल्या. नवरात्रा म्हण जात्रा म्हण जावं मागीर आनी कितें उत्सव आसता पळय त्या हाका देवी वस्ती घालपाक जाय जाल्यार ते 20 वर्सां पयलीं सुद्दां हें बरयल्लें आसा घटनेन लिस्ट आहा ताचें जनरल बॉडी घेतिल्लें. ते परंपरेनुसार आमी ज्यो सवस्ती आसा पळय बरोवन दवरल्या त्यो आमी हाडटा देवाक. ताच्या नंतर कोण दिता पळय त्यो उदक सोडटा आनी आमी परत लोकांक दवरता. आतां हो विशय पळय आसा न्ही वस्तींचो तो आमी अशें ठराव घेवंक शकता की जनरल बॉडीक आमी तो घालता मागीर हांव क्लियर करता बाबा ही वस्ती कोणाच्या तितून घालच्यो काय त्यो व्हरून परत लोकांक दवरच्यो काय तेजे तुमी कितें निर्णय घेता. जनरल फुडें हांव शक्यतो जाता तितली बरी ट्राय करता कित्याक सगळे लोक म्हजे कितें विशय करूं येता. आनी हो विशय कसो आसा हो विशय मामलेदारान जावंक जाय. कितें जर आमचें चुकलां तेन्ना मामलेदार आमचो विचारतलो. जातीवादचो विशय येत ना कित्याक आमचें तें 12 वांगड्याचें देवूळ कळ्ळें तुमकां न्ही. सो 12 वांगडी म्हणजे हर तरेचे लोक थंय जातीचे लोक आसा. थंय जातीवाद जावप प्रश्न येना कित्याक प्रत्येक जातीचो मनीस देवस्थानान आसा. केरी आनी फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन पार्टीचो राजिनामो दिला. फॉर्मेलिन विशयाच्या संदर्भात दोतोर इवा फेर्नांडिसाक तेको दिवंक नाशिल्ल्यान पार्टीचो अध्यक्ष विजय सरदेसाचेर तशेंच पार्टीचेर टिका केल्ल्यान हायकमांडान ताका शोकॉज नोटीस धाडिल्ली. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसायान धाडिल्ले शो कॉज नोटीसीक ट्रॉजनान जाप दिल्या. फॉर्मेलिनाचेर रिपोर्ट दिवपी FDAच्या सायंटिस्टाची कसलीच तरेची सतावणूक करूंक ना अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डान ट्रॉजनाचे आरोप भायर आयल्यात. दिले धाडून दिले आनी वेदर दे एक्सेप्ट हांव कितें वेदर म्हाका पेन्शन मेळपाचें हांगसर हांव पॅकेजीक आहा कितें रे आय हॅव रिजायन वेदर दे वॉट ऑर नॉट आय एम नॉट इंट्रस्टेड. आय वील नेवर बी अगेन ऑन गोवा फॉरवर्ड. I will come now on my own platform. I challenge for the Goa Forward Party to say that they've taken up issues and took it to its logical conclusion. Issue घेवप मागीर फुडें दुसऱ्यांक कोणाक करप सेटिंग करप आनी तें करूंक ना. I am one of the activists who have taken against the minister, sitting minister, to its logical conclusion. Faced a 50 crore defamation because of that in the Bombay High Court. I fought it out. I struggled. It's not easy. I struggled. आख्खे गोंयच्या लोकांक खबर आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आयज जी सरकारान आहा ती कित्याक लागून आहा तर पॅकेजीक लागून आहात. सो आपूण जी पॅकेजीस घेतला तिंका दिसता की दुसराय चल्लो पॅकेजीक लागून हो ताजो अर्थ जालो. यू ओन्ली सी अदर्स फ्रॉम युअर ओन एक्शन. पॅकेजींक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष सरकारात आशिल्ल्याचे पक्षान न्हय काडला. आतां दिलीप प्रभुदेसायान जेन्ना लेटर धाडलें की आमी ताका शोकॉज नोटीस धाडली आनी कितें केलें तुवें त्याच दिसा चार्ज घातलो म्हाजेर की काँग्रेस इज इन ड्रायव्ह ऑफ रेक्रुटींग आनी ह्या पॅकेजाक लागून ह्या हाटीन त्या हाटीन वचपाचें आसा. आतां हें जर तर तुज्या तकलेन आसा आनी हें तूं म्हाका बरोवन घालता आनी पब्लीकली घालताय जाल्यार ही शोकॉज नोटीसचो अर्थ कितें. यू हॅव ऑलरेडी प्री जज द सिट्युएशन. जम्पींग जॅक. अरे ज्या दिसा रिजल्ट जालो कोण जम्पींग जॅक जाले गोवा फॉरवर्ड गोवा आयडियोलॉजी गोंयकार कोण रोखडेच गेले पॅकेजींक लागून आख्खे गोंयकार लोक जाणा. तेंच्यांनी लोकांचो विश्वासघात घेतलो. तेंच्यांनी जी प्रॉमीस केलेले लोकांक तेजे विरोध केले आनी पॅकेजींक लागून गेले.
बर्निंग इशू इज फॉर्मालीन कुशीकूच दवर वो फॉर्मालिनाचो घोटालो वयर सरपाक आयज द आयन लेडी दबावाचेर फाटी काडून कबूल ना जाली आयज जरी तर त्या दिसा जरी तर तेन दबाव अंडर जर तर काडलेलो रिपोर्ट रद्द केलेलो आयज फॉर्मालीन चॅक करपाचें कोण जागूच करचो नासलो शी स्टूड फर्म आनी वो सांगतात एक काय हॅरसमेंट ना आतां हिंकां गोंयकारपण न्हू हिंकां मनीसपण ना दिस इज नो मोर अबाउट गोंयकारपण ना दिस इज अबाउट एन ऑफिसर who is an upright officer standing to protect the lives of Goans. पणजीचे आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊ एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. बेताळभाटी पंचायतीक 10 वर्सां आदी दिल्लो भांगरा उत्सवी निधी वापरी नासतना तसोच पडून उरला अशें नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान सांगले. हो निधी वापरूंक नाशिल्ल्यान नुवे पंचायतीक तो परत करपाची सुचोवणी पंचायत संचालनालयान केल्ली. पूण आतां हो निधी पंचायत घराच्या विस्तार कामा खातीर वापरतले देखून हो वाद सुटावो जाला अशें डिसान म्हणला. बेताळभाटी पंचायत घराच्या विस्तार कामाक सुरवात जाल्या. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कामाचें उक्तावण केलें. पंचायत घराच्या पयल्या माळ्यार इमारत विस्ताराचें बांदकाम सुरू केलां. ते खातीर भांगरा उत्सवी निधी वापरतले. विल्फ्रेड डिसा आनी फादर पाश्कोल आफोन्सोन बुन्यादी फातराच्या नांव तकट्याचें उक्तावण केलें. जेन्ना हो आमकां गोल्डन जुबली फंड पंचायतांक येयल्लो 10 लाख 10 वर्सां फाटीं तो जायत्यो पंचायतांनी यूज केलो आनी जायत्यो कोण नासतना उरल्यो आनी आमचे कसले कारणाक लागून बेतालभाटी पंचायताक हो फंड यूज करनासतना उरलो आनी जायतो तांचेर प्रेशर येयलो डायरेक्टरालो हो पंचायत मिनिस्टराक सावन डिपार्टमेंटाक सावन हो फंड रिफंड करपाक तांकां म्हाका दिसता सेक्रेटरीक जायती वॉर्निंगां दिवंक पडली हो फंड रिफंड कर म्हूण. पूण लास्टाक हो फंड आमी तितले एक पंचायताक परतो फायल मूव करून यूज करतले म्हणून. हें एक म्हजें सपन आसलें एक पंचायताचें घर हें बेगीन पयलो प्रपोजल घालपाक आनी जेन्ना ही पंचायत निवडून आयली आमचे सरपंच पोस्टाच आनी सातताण तेंचेय पयलो प्रपोजल हो आसलो आमकां कसलीं कामां उरल्या आतां आमकां पयली पंचायत जाय म्हूण. तेन्ना हो प्रपोजल आमी फॉवर्ड केलो आनी आमकां जायते त्रास पडले हे फंड आमकां परते दिवपाक. आमचे मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर हेणें ते 10 लाख दिल्ले आसले. तो म्हणूंक लागलो आमकां एक लेटर कर आपण ते फंड तुमकां परते दिता म्हणून. आमी एक लेटर केली डायरेक्टराक हेका आमच्या मिनिस्टराक आनी हे ते फंड तेणें आमकां परते दिले आनी म्हाका दिसता 13 lakhs कितें अंडर पंचायत फंड हे घालून आमचे हे कामाची सुरवात चालू जाल्या. आयच्या दिसाक आमचो चीफ गेस्ट आसलेलो आमचो मंत्री आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे. पूण अकस्मात ताका दिल्लीक वचचें पडलें. तुमी आयकलां आसतलें पेपराचेर वाचलां आसतलें. पूण ताका येवंक जालें ना. ताका आमी केली 3 वाजता कित्याक 10 lakhs गोल्डन जुबली ग्रांट्स आमी ह्या पंचायता खातीर उजार करपाचे आहा. पूण तो टायम पिरियड लॅप्स जालो आनीक उपरांत आमी रिक्वेस्ट केली आमच्या ह्या मिनिस्टराक डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हू इज हँडलिंग दीस गोल्डन जुबली ग्रांट्स ताका रिक्वेस्ट केली आनी ताणें रोखडोच दीस कारणासतना आपल्या डायरेक्टराक मिस्टर पिलनकराक ताणें डायरेक्ट केली की आमकां टायम पिरियड एक्सटेंड करपाक पंचायत मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली आमकां हे फायनान्शियल एप्रुवल वा एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल बेगीनूच दिवचो म्हूण. आनी ताणें डायरेक्टर ऑफ पंचायत अजीत पंचवडकर हाका रिक्वेस्ट केली आनी ही आमची तुळेसोरी फायल आमची एप्रूव जालोली आसा. बेताळभाटीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. दिवचलची सरकारी मुळावी शाळा तशेंच कदम बस स्टँडाचें दुरुस्तीचें काम रोखडेंच सुरू करतले अशें दिवचलचो नगराध्यक्ष सतीश गांवकारान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. शुक्रारा घेतिल्ले हे परिशदेक दिवचलचे नगरसेवक हजर आसले. दिवचलची सरकारी शाळा म्हातारी जाल्या तरीकय ती भुरग्यांक आंगा खांदार खेळयता. पूण तिका भुरग्यांचो भार पेलो ना. 1-2 न्हय वट्ट 5 फावटी तिचे दुरुस्तीचे टेंडर काडिल्ले पूण सरकाराक मुहूर्तच मेळ्ळो ना. आतां 6वे खेपे टेंडर काडला. दिवचलचो कदंब बस स्टँड कंडम जाला.
हालींच एके प्रवासी बायलेचे तकलेर ती उबी राविल्ले कडेन शिमिटाचो कोंपचो कोसळून जखमी जाल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. ते उपरांत पालिकेक आतां जाग आयल्या. दिवचलचो नगराध्यक्ष सांगता, मुख्यमंत्री कार्यालयांत आमी परतून संपर्क साधला, संबंधितांकडे उलोवणी केल्यात. पळयात सतीश गांवकार कितें सांगता ते. ज्यो कितें आमच्यो काम जे आसा पळय कामाचें आहा पळय ती कामां ऑन गोईंग कामां आसा जावं थोडी पेंडींग हितून कामां आसा पळय त्या कामाच्या बाबतींत आमी काल विचारपूस केली तेन्ना आमकां तें सांगलें गेलें की जी कामां जी आसा पळय फॉर एग्जाम्पल तुमकां शाळेचो विशय आहा पळय शाळेचो 5 फावटी टेंडर जाले सिंगल टेंडर म्हणून रिजेक्ट जाले पूण आतां सगळे फावटी टेंडर जाले आनी ताका टेंडर एक्सेप्टेड जाल्ले आसा म्हणजे जेणे करून जे प्रायमरी स्कूल जे आसा पळय बिचोलचे हेजे शाळेचे ते काम म्हणटा तें इमिजिएटली स्टार्ट जातलें. ताच्या उपरांत पयर कदंबा बस स्टँडाच्या बाबतींत जी हाय लेवल कमिटीची मिटींग जाली पळय तातूंत प्लॅन जो आसा पळय ते प्लॅन प्रोड्यूस केल्लो आसा हेजेर आनी त्या प्लॅनाचेर म्हणजे इमिजिएटली म्हणजे सोमार दीस म्हणटा ते डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन आमची मिटींग आसा हेजेर. ते मिटिंगेकूय डेप्युटी टावन प्लॅनर बिचोलचो आशिल्लो हेजेर आनी ताका लागून तांणी सोमारा मिटींग दवरल्या की प्लॅन फायनल करपा खातीर हेजेर. तो जसो प्लॅन फायनल जालो न्हय इमिजिएटली हे फुडल्या 15 दिसाच्या भितर म्हणटा तो प्लॅन हे करून जे गव्हर्मेंटाचे जे एप्रुवल आसा पळय ते एप्रुवल घेवन म्हणटा ते कदंबा बस स्टँडाचें म्हणटा काम म्हणटा ते इमिजिएटली स्टार्ट जातलें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. गांवांतले गांवपण राखून दवरतले, फुडले पिळगे मेरेन दायज सांबाळून दवरतले जाल्यार सर्मसमावेशक दिश्टिकोन भोव गरजेचो. फकत राखण न्हय जाल्यार ह्या दायजाची जतणूकूय तितलीच म्हत्वाची. पंचायत संचालक अजित पंचवाडकराची ही उतरां. ग्रामपंचायत उदरगतीचो विकास आराखडो जाहीर करपी पयलो गांव म्हणून लोटली नामना मेळयतलो अशें पंचवाडकरान सांगलें. लोटलीच्या पंचायत हॉलांत हो विकास आराखडो जाहीर करपा खातीर आयतारा खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ताका मुखेल सोयरो म्हणून अजित पंचवाडकर हजर आसलो. So the whole attempt, it's a holistic approach to see that these resources are not just protected, they are being preserved for our future generation. Development म्हणजे कितें? Development म्हणजे हांगा पहिले तेन्ना I have seen that what exactly I had in my mind, there are certain things which are included. Now पहिले आमी कितें करताले development म्हणजे सुळसुळीत रस्ते करप. It is not so. Gटर बांदप not so. डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त गावात सुळसुळीत रस्ते असप हे नाही. डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या सुळसुळीत रस्त्याचे राज्य कोण बेगदे पडचे ना तेन्नाच तुमचं गावचं डेव्हलपमेंट जालां अशें सांगता. डेव्हलपमेंट इज नॉट हॅविंग अ व्हेरी गुड स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल इन युअर विलेज. Development is to create awareness of health and sanitation among the village and ensuring that very less and less people had a reason to visit the hospitals. That is a development. Development does not mean that having a best of the police station in your village or in your locality. Development means not having criminals. लोटलीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हर्ष कामत ह्या तरणाट्या फोटोग्राफराच्या आगळ्या वेगळ्या अशा फोटवांचे प्रदर्शन पणजेच्या कला अकादमीत भरला. फामाद कलाकार योलांदा डिसोजाचे हस्तुकी ताचें उक्तावण जालें. वेगवेगळे शैलींतल्यान फोटो काडिल्ल्यान हर्षाच्या फोटवांनी पळोवप्यांची मनां जिखली. कला मोग्यांनी ताचे नदरेची तोखणाय केली. नामनेचे लेखक नागेशराव सरदेसाय, क्युरेटर संदीप मुळगांवकार हांचे वांगडा जायत्या मानेस्तांनी हाजेरी लायली. Photography, being a photographer was sort of हांव खंय तरी पावलो. So I felt Hershey तातूंतलोच, frankly speaking. Not exactly, but he is also enamored by photography, carrying a camera, people are looking at him. And then I started, we became social media friends. And then I started looking at his photographs. That's when I realized he is more than Harsh Kamath, the person I know as a person who is just carrying a camera for the heck of it. So from there on, I began to understand Harsh. So I started looking at his work, and I began to look at his work, and I felt this fellow is not what I saw 10 years back, 9 years back precisely. And he has graduated to become somebody really worthy person. I'm not saying this is a cliche. Everybody who stands here will say Harsh is a great man. But I'm saying this from the bottom of my heart. I began to see his work, and I saw one
trait, that is he easily moved between the inanimate to the animate. Generally we take a single genre, we take a single subject and then we go ahead and we try to master it. But he didn't try to do that. He tried to capture every genre, every subject, every type of work. That is what really captivated me. I said, this guy is somebody who is trying to experiment everywhere. पणजेचे आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. एड्स विशीं जागृताय करपी रस्तो नाट्य मेर्शेच्या कलाकार पंगडान आयतारा बेताळ भाटी सादर केलें. गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीन ताचें आयोजन केल्लें. गोंयभर अशे तरेची रस्तो नाट्यां सादर करपाचे आसात. आम्ही कलाकार ग्रुप थ्रू गोवा स्टेट एड कंट्रोल सोसायटीच्या वतीन आम्ही सगळे साऊथ गोवा तशेंच नॉर्थ गोवा कवर करता HIV अवेरनेस करपाक. HIV कसो जाता आनी कसो जायना ही लोकांक आमी आमचे स्ट्रीट प्लेनसून सगळ्या लोकांक म्हायती दिता. अशे गांवांगांवान वचून आमी हे अवेरनेस करता. आतां खूब वर्सां जाली आमी हे प्रोग्राम एसोसिएट करता गोवा स्टेट एड कंट्रोल सोसायटीसून आनी आमी लोकां पर्यंत ही मेसेज पावता. ही आयज कालची काळाची गरज जावन आसा. रेस्टॉरंट व्यवसायात ड्रग्स हाडू नका अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकारान आपल्या पुताक दिल्या. ड्रग्स वापरप्यांक कुशीक काडात अशें तो म्हणटा. आपल्या पुताच्या दिवो ह्या रेस्टॉरंटाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. आयतारा बागान ह्या रेस्टॉरंटाचें उक्तावण जालें. दिवो रेस्टॉरंटाच्या उक्तावणाक उपसभापती मायकल लोबो, उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकार, ग्रामीण विकास मंत्री जयेश साळगांवकार, सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकार, ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ड्रग्स हांगा मेळपाक जायना आनी ड्रग्स कोण घेता ताका कुशीन दवरचो तसलो आमकां बिजनस नाका. हांव इतलोच तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या कलांगूट भितर एक नांव दवरपाचें असो बिजनस जावन दी आनी ताका आमचे मायकल आनी आमचे आमदार आमचे हांगाचे लोक आनी तुमी सगळे वेल विशर त्या बाबतींत सपोर्ट करतले अशी आशा व्यक्त करता. आज चड खुशीचो दीस आसा. म्हागेलो चलो जो आसा आनी शेखर हे दोगांनी मेळून हांगासर जे रेस्टॉरंट घातला, कॉफी रेस्टॉरंट आनी क्लब, हे दोनूय मेळून आज तेंचे ते उद्घाटन हांगासर करता. हांव चड खुशी की म्हाज्या चल्यान हो बिजनस चालू केला. हांव आशिर्वाद दिवपाक खास आयिल्लो आसा आनी तेणी खास करून तेणी चॉयस केला आपलो की ह्या बिजनसान आपूण मुखार सरतलो. हांव मागता देवा कडेन की ताका सक्सेसफूल मेळचे, सगळे सक्सेस मेळचे भितर. बिजनस हांव पळयता खुबशे पॉलिटिकल लोक आसात, ते पॉलिटिकल भुरगे आहात ते भुरगे पॉलिटिक्सानूच वयतात. तेणें हो चॉयस केलो की आपूण आपल्या पांयार वयर सरतलो म्हणून. आमी आशिर्वाद दिवपाचें काम केल्लें आसा. आतां फुडें व्हरपाचें काम हें तेजें आसा. देवान ताका सक्सेसफूल करचो आमचो इतलोच आशिर्वाद आसा. Divo is a star performer, and it has which gives us all the global cuisine which we have across from the country, and which will serve all Mexican food, Italian, Russian, all Goan, and we are targeting all the crowd, Goans, non-Goan, from international, everyone. कळंगूटचे नामचो खबराकार संदीप कामुलकर. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.